आज आम्ही लोकभवनान येयल्ले माननीय आमचे गव्हर्नर हाका मेळपाक आनीक आमी हे CLP कालच्या दिसाक जेन्ना आमी एकठांय जाल्ले अबाउट certain decisions that need to be taken. One of the decisions that we took was that we have to convey to the Honorable Governor on the failure of this government, खास करून ज्या पद्धतीन आज पब्लीक सेफ्टी एनवायरमेंटल इश्यूज तेच पद्धतीन फिजिकल स्टेबिलिटी आनी आमचें गोंय जें एक लिबरल गोंय जें आमी सगळे म्हणटा एकठांय रावन जे पड आमचें एक गोंयची एक इमेज आशिल्ली ती हूंय ना हूंय म्हाका दिसता आज ह्या सरकारान पाड घातलेली आसा based on 11 points. First was about the breakdown of the law and order situation in public safety. आज ज्या पद्धतीन क्रायम्स मर्डर्स रेप्स हे सगळे वाडलेले आसा आनी ह्या सरकाराक पळोवंक ना कित्याक हो सरकार कोमिनाद आसा. दे आर हँड इन ग्लव्स with these people, with these criminals, and the police also has been weakened and the police itself are involved with several of these crimes. दुसरो पॉइंट जे पड आज ऑल अक्रॉस द स्टेट जेन्ना बच आजी हें जेन्ना 25 ह्या नायट क्लबान मेले ही ट्रेजिडी कित्याक जाली त्याच पद्धतीन आज प्रिव्हेंटेबल ट्रेजिडीज ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा हो जो परिणाम आमच्या टुरिजम इंडस्ट्रीचेर पडलो आसा. इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स, एब्सन्स ऑफ फायर सेफ्टी क्लियरन्सीस हे मेन मुद्दे आनीक एक पिरियॉडीक सेफ्टी ऑडिट जे जावपाक जाय हें ऑडिट आज ह्या सरकारान केल्लें ना आनी म्हाका दिसता हेय मेन इश्यू अबाउट द सेफ्टी ऑफ गोंयकार्स एंड सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट. आज एनवायरमेंटल डॅमेज आनी कोल पोल्युशन ज्या पद्धतीन मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी इज बिकम अ स्टेट विदीन द स्टेट आनीक ज्या पद्धतीन आज मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी इज कॅरिंग आउट कोल एक्टिविटीज without following proper ECs, without following any pollution norms. He dadagiri, he hukumshai. Today is a state within the state because what is happening within Murmugaon Port Authority is a big question mark. आज जे करप्शन चल्लेलें आसा आनी कोण सांगता तेंगेले मंत्री आमदार of the corruptions, about the job scams, about the mismanagement, about scams in developmentaच्या नांवान, about policy reversals. हे सगळें जरी तर चोयल्यार म्हाका दिसता एक क्रायसीस जालेलें आसा. तशेंच आमकां गव्हर्नरा बरयलें. गव्हर्नर तुका सांगता तुका गव्हर्नर वॉज इन इम्प्रेशन. गव्हर्नर आमगेल्या ऑनरेबल गव्हर्नर एक्सलन्सी का रोजी पिक्चर दाखयलें गोंयचें. when we showed him this 11 points and it was discussed, he was in a total shock. तो म्हणटा आपण गोंय आय लव गोवा म्हणटा बरें गोंय म्हणटा बट जे सरकारान म्हाका स्वता गव्हर्नराक कितें दाखयलो आनी रोजी पिक्चर विच ही केम टू अंडरस्टँड नाव इज कंप्लिटली डिफरंट. आय थिंक द ऑनरेबल गव्हर्नर वील डेफिनेटली लूक इन टू दीस पॉयंट्स अँड एक्ट ऑन इट एस तरी आमकां दिसता.